आणि नितीन गडकरी रोड अँड ट्रान्सपोर्ट गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे हे फाल्यां 6 वरांचेर चिखलीच्या हॉलांत ग्रावंड ब्रेकिंग सेरेमनी फॉर ऑब्झर्वेटरी टॉवर जुवारी ब्रिजाचेर जावपाचो आसा. इट इज अ PPP प्रोजेक्ट. हाजो ग्रावंड ब्रेकिंग सेरेमनी खातीर येता. म्हाका दिसता हो पुराय देशांतलो एकमेव प्रोजेक्ट आसा तातूंतल्यान ज्या लिस्टान वयर वचप आनी कंप्लिटली गोंयचो व्यू पळोवपा खातीर ह्या ऑब्झर्वेटरी टॉवरांतल्यान पळोवपाक मेळटलो. हांव थँक्यू म्हणटा हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तांकां तांच्यांनी जुवारी ब्रीज कंप्लीट करता आसतना हो ऑब्झर्वेटरी टॉवरूय बी करपाक जाय हें स्वप्न बाब गडकरी हॉनरेबल मिनिस्टर हांच्यांनी पळयलें की देशाचो पयलो प्रोजेक्ट हाजे आमी फावंडेशन स्टोन फाल्यां घालता. विदीन द टायम लिमीट ऑफ द 2 years 2.5 years हो प्रोजेक्ट पुराय करतले आनी ताचें लोकार्पण करतले. खरोखरूच म्हणजे विविंग गॅलरी आनी पळोवपा खातीर वयर रेस्टॉरंट आनी बाकीच्यो सगळ्यो सुविधा ह्या प्रोजेक्टान आसतल्यो गोंयांत येवपी सगळे ट्युरिस्ट म्हाका दिसता इन फ्युचर हो ऑब्झर्वेटरी टॉवर आनी विविंग गॅलरी पळोवपा खातीर जुवारी ब्रिजाच्या पायथ्याशी येतले आनी एकदा जुवारी ब्रीज जी ऑब्झर्वेटरी टॉवर त्या लोकांक कळटलो. फाल्यां कितल्यांक दोतोर आसतले? फाल्यां 6 वरांचेर चिखलेच्या हॉलांत. हांव आज आमच्या हॉनरेबल गव्हर्नर PS श्रीधरन पिल्लेजी हांच्यांनी आमच्या गव्हर्नर हावजात महर्षी चरक आनी आचार्य सुश्रुता हांचे 2 स्टॅच्यू. सुश्रुता मीन्स फादर ऑफ सर्जरी अँड चरका मीन्स द फादर ऑफ मेडिसीन हांचे स्टॅच्यू आनी बॉन्साय गार्डन हेजो अनावरण आज हॉनरेबल उपराष्ट्रपती श्री धनगरजी हांच्या हस्ते केलें. म्हाका दिसता देशांतलें हें युनीक गार्डन आसा जें गव्हर्नर हावजान आसतलें आनी देशांतले अशा पद्दतीचे चरक आनी सुश्रुताचे युनीक स्टॅच्यूज हांगासर लायले त्या बद्दल हांव गव्हर्नर हांचें अभिनंदन करतां आनी हॉनरेबल श्री उपराष्ट्रपती धनगरजी हांचेंय देखील खूब अभिनंदन करतां. स्टॅच्यूज पळोवपा खातीर आयुर्वेदाचे स्टुडंट आयुर्वेदाचे आसता आनी बॉन्साय गार्डन जे 1008 प्लांट अशा पद्दतीचे म्हाका दिसता देशांतले येदे व्हडले बॉन्साय गार्डन आसतले. वरायटी ऑफ द टायप प्लांट हांगासर पळोवपाक मेळटले. तेय पळोवपाक लोकां खातीरय बी थोड्या दिसां भितर उगडे आसतले. त्या खातीर हांव आयज हो कार्यक्रम हांगासर पार पडलो त्या बद्दल हांव तांचेय देखील खूब अभिनंदन.